आधुनिक एकलव्य भोवतात मोबाईल रेंजीच्या सोदात 70 म्हालातल्या सुर्ला वाठारात नेटवर्कच ना. दोंगुल्ल्यांनी वचून सोदची पडटा मोबाईल टॉवराची रेंज. गोंयच्या आधुनिक शिक्षणाच्यो भोयो भोयो. कोरोनाच्या सावटाखाला लोकांनी सारलो लॉकडाऊनाचो दुसरो दीस. भिवपाची गरज ना म्हटले तरीकय गोंयकारांचे भितोडेक बसला भंय. काय जण घरात, काय जण भोवतात बिनधास्त. पण अजूनही सतायता एकच प्रश्न, 3 दिसांच्या लॉकडाऊनान साध्य जातले तरी कितें? कोरोनाचेर वासिना तयार करपाचे विविध कंपन्यांचे झुजा पावण्यार यत्न. भारत बायोटेकान कॉन्व्हॅक्सिनाच्या चाचण्यांक केला आरंभ. झायडस काडिला हेल्थ केअराचे समांतर पावण्यार चालल्यात प्रयोग. लॉकडाऊनात लोक बसल्यात घरांचे भितोडेक, जाल्यार दुकानांची लोकां फोडपाक चोर सल्ल्यात भायर. मडगावच्या नव्या मार्केटातली 2 दुकानं फोडपाचो जालो यत्न. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळय खबरो विस्तारान. कोरोनाच्या सावटाखाला लॉकडाऊनाचो दुसरो दीस जाल्लो. अशें असलें तरी गोंयकारांचे भितोडेक भंय आनी जायते दुबाव अजूनय बसलेले आसात. कांय जाण खूपच भियेल्यात, जाल्यार कांय जाण बिनधास भोंवतना दिश्टी पडटात. शेनवारा चडशीं दुकानां बंद आसलीं, जाल्यार कांय मोजक्योच गाडयो रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडटाल्यो. पूण अजून एक प्रश्न सगळ्यांकूच सतायता, तो म्हणजे 3 दिसांच्या लॉकडाऊनान नेमकें कितें साध्य जातलें? लॉकडाऊनाचे दुसरे दिसाय गोंयभर चडशीं दुकानां बंद आशिल्लीं. रस्त्यार मोजक्योच गाडयो धांवतना दिश्टी पडटाल्यो. येरादारी पुलिसांनी बॅरिकेड्स घालून नाकाबंदी केल्ली, पूण लोक घरांतल्यान भायरच सरले नात. तेका लागून पुलिसांकय तितलोसो त्रास जालो ना. महामारीच्या काळात प्रशासनाचो कारभार सारको ना अशें म्हणत शिवसेनेन सरकाराचेर टिकेचे बांद सोडल्यात. 2 म्हयन्या पयलीं जर लॉकडावन केल्ले जाल्यार आयच्या सारकी परिस्थिती निर्माण जावची नसली अशें तांचें म्हणणें. आज जे गोंयांत सरकारान लॉकडावन केलेलें आसा तें सरकाराचें म्हाका दिसता खूब जवळ 1-2 म्हयन्यांनी दोळे उगडलेले आसा. आनी आज तेका हे जे राज्यपालांचे निर्णय जो घेतला तेन्ना आज आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याचे हे तेजे आज तेका आज कळोन येयला ही परिस्थिती गोंयांत ही सामकी कशी जालेली आहा ती. आज ही मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी आज ही 2 म्हयने पयलीं जी तर पयलीं तर ही तो निर्णय तर बरो भशेन तर घेतलेलो, जे आमी हेजे पयलीं आवाज केल्लो, जे मोले गेटीर बसून आमी गेल्ले, जेन्ना मोले गेटीर आनी बाकी इतर 4 गेटी वयल्यान ज्यो सगळे ह्यो ज्यो 16-12 टायराच्यो लॉरी गाडयो ज्यो गोंयभर येताल्यो आनी ते गाडयेचेर ह्या ड्रायव्हर ते सिलिंडर जे तेन्ना माल घेवन हे गोंया भितर येताले आनी तेन्ना तांकां सारकें बरोबर वचून तांकां चॅकअप नासलेलें. आनी तेन्ना हे गोंया येवन हांगा परत 2-3 दीस गोंया रावताले ज्यो लॉरी गाडी घेवन येताले ते. आनी ते मागीर तांकां परत ते अनलोड करून ते परत लोड हे करपाक फॅक्टरीचे ते सोदताले आनी ते परत लोड करून ते परत गोंया भायर वचपाक सोदताले. आनी तेन्ना हे जे हांगा जेन्ना रावताले जे ड्रायव्हर जे सिलिंडर ते 2-2 दीस रावताले हांगा थंगा ते मागीर ते भोंवताले. ही परिस्थिती मागीर ते तेंचे वयल्यान ह्या गोंया आमकां मारक थरलेली आसा. तशेंच सरकारान रेल्वे चालू केल्यो आनी रेल्वेच्यान येयल्यार तेय बीन पॉझिटिव्ह मनीस आमकां मेळ्ळे, कळ्ळें तुका. आनी दुसरें म्हळ्यार मागीर तिसरी ताणें स्टेप घेतलो, विमानय स्टार्ट केली. विमानां केले ते विमानाच्या येयले ते VIP लोक बसून पॉझिटिव्ह सापडले. बीच एरिये बसून आमी गेल्ले तेन्ना बीच एरिये बसून बिंदास जे आवटसायड लोक येता ते भोंवताले. आनी तोच ह्या भायल्या लोकां वयल्यानूच आज हो आमगे गोंयांत हो जो कोरोना जो फैलाव जाला हे भायल्या लोकां आवटसायड लोकां वयल्यान जालेली आसा. ज्यो आज आमचे सरकाराचे जे आमदार आसात जे मिनिस्टर आसात तेंच्यो बर्थडे पार्ट्यो जातात आनी तांकां डिस्टन्स सोशल डिस्टन्स बी कांय नासता. आनी ज्यो सरकाराचे काही मनीस जे कार्यकर्ते आसात तेय बी बर्थडे पार्टी तयार करतात आनी तांकां 144 कलम हे 144 कलम तांकां त्या मनशाक लागना. आयज जो पळय आमगेलो फातर्पादीचो कंटेनमेंट झोन केल्लो तितूंत भितर 5 जाणां अजून डिस्चार्ज केले ना. 5 जाणां अजून ट्रिटमेंट चालू आहा, अजून कोवीड केअर आहा. बाकीच्यान सगळ्यांक डिस्चार्ज केले. तशेंच आमगेलो पंचायतचो एक भाग किटला, थिंगाय आमकां 8 केसीस मेळ्ळ्यो. त्यो आतां ऑलमोस्ट 4 जाणांक
तांकांय हाडपा दिले मिल्क आनी आमची मातशे जो पळय मेन एंट्रन्स आहा तेंय बंद केल्ले कारणान लोकांक मातशे मिल्काचो मातशे इशू जाल्लो बट आमी पयर एक दीस लॉकडावन जावपा पयलीं आमी जो पळय मेन कोण कोण आहा तेणी स्टॉक हाडलो सद्या आमी 2-3 शॉप आमी ओपन केले एक आमगे शॉप एक कमळामोड आनी एक फातर्पा आतां एक फावट जर क्लियर जालें जाल्यार आमी जे पळय ऑथॉरिटीज आहा स्टेट ऑथॉरिटीज आमी उलोवन सगळ्यां कडेन पंचायतीन सगळ्यांक उलोवन मॅक्झिमम आमी जो पळय झोन आहा तो आमी काडटले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, रमेश नायक रावत, सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकार, फोंडेच्यान कृष्ण नायक. ज्ञान मेळोवपा खातीर कितले त्रास सोंसचे पडले कितले पयस वचचे पडले जाल्यार वचात पूण तें मेळयात तेंच तुमकां वाट येतलें. महम्मद पैगंबराची ही उतरां 70 सुर्लांतल्या भुरग्यांनी हो उपदेश प्रत्यक्षात हाडला. लॉकडावनाक लागून भुरगीं ऑनलायन शिकतात. 70 म्हालांतल्या सुर्ला वाठारांत रेंजच ना. शिकपाक तर जाय मागीर घरा पासून 2 किलोमीटर पयस वचून ज्ञाना खातीर सोदची पडटा ती मोबायल टॉवराची रेंज आनी मागीर सुरू जातात आधुनीक युगांतल्या एकलव्यांचे गुरुविणे ज्ञानाचे वर्ग. शिकतलो तो तिगतलो अशी पोरणी म्हण आसा. भुंयकाप येव दुकळ हुंवर वा लॉकडावन शिक्षणाची प्रक्रिया बंद उरना. सध्या तरी ऑनलायन शिक्षणाचो पर्याय रेंजीचो प्रॉब्लेम तर सदचोच तातूंत भर म्हणून पावसाचो मार अशे प्रतिकूल परिस्थितीत सुर्लाची ही भुरगीं 2 किलोमीटर पयस वचून ऑनलायन चलपी वर्गांक हजेरी लायतात. पळयात आधुनीक भारतांतले फॉरवर्ड गोंयांतले शिक्षणा खातीर दोंगरा पालसणांनी बसलेले आधुनीक एकलव्य. गोवा 365 खातीर सुशांत गांवस. लोकांनी लॉकडावनाचो घेवपाचो तो अर्थ घेतला पूण चोरांनी लॉकडावन म्हटल्यार लोकांक काडपाचो वेळ येयला अशें मानलें काय कितें कळपाक मार्ग ना. लॉकडावनात शुक्रारा मडगांवच्या भर बाजारांतली 2 दुकानां फोडपाचो चोरांनी यत्न केलो. शुक्रारा सांजे उसरा ह्या वेगळे तरेच्या लॉकडावनाची कागाळ पुलिशेंत नोंद जाली. मडगांवच्या नव्या मार्केटात 2 चोर घुसले पूण सेक्युरिटी येतात अशें पळोवन तेंच्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो. आयताराय अशेच तरेन चोरयेचो यत्न जाल्ल्याचे न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकारान सांगलें. पालिका आनी पुलिसांनी हांगा नदर दवरपाक जाय अशें दुकानदारांनी मागलां. पयर संडे चोरी जाल्ल्यो 2-3 दुकानां फोडलेलीं बारीक बारीक सामान घेवन गेल्लें पूण कितें जालें आमी त्या दिसा कंप्लेन बी बारीक बारीक सामान म्हणून हांव ओगी रावलें. आयज कितें जालें आयज 2 दुकानां फोडलीं आनी कितें जाता आमी दुकानाक शटर ना थड्याले ती शटर आमी म्युनिसिपालिटी कितले फावटी मागली म्युनिसिपालिटी शटर दिवपाक तयार नाशिल्ली आनी आयज दिता फाल्यां दिता म्हणून आमी कितले फावटी एप्लिकेशन केलें अजून कांय जायना. आतां अशी परिस्थिती आतां 7:30 वॉचमॅन आयलो 7:30 भितर चोर आशिल्लो 2 दुकानां फोडलीं. चोर ताणें पळयलो आनी चोरा धांवलो तो चोरा फाटल्यान. चोरान ती एक हेजे वयल्यान उडी मारली आमची गेट आहा तेजे वयल्यान पिपळा पेडा कडेन गेट आहा तेजे वयल्यान उडी मारून तो धांवलो. आमगे हेजी वॉचमॅनाची जोती बसून थंयता तो बिश्ट पांयान धांवलो आनी सामान येते पडलेलें आहा सगळें. आतां आमकां अशें जाय गोवोरमेंटाक कित्याक सद्या लॉकडावन जाल्लें सगळीं भिवना कित्याक आयज कोण मार्केटान येवना बाजारांत. अशी
आतां केन्ना कितें चोरी जायत म्हण सांगना, कित्याक पुलिसूय सामकी बिजी आसा आनी खंय खंय लोकांक कोण खंय वता तो कळना आनी रातचे कोण खंय भोंवता तो कळना. म्हणून आमी आतां म्युन्सिपालिटी कडेन मागोवंक सोदता, नाजाल्यार आमी आतां ह्या म्हयनेभर म्युन्सिपालिटी आमकां परमिशन दिना, आमी सगळ्यांक शटर दितले. कित्याक चोरी खूब जाल्यो, कित्याक आमकां हे चोरी जाता ते आमकां कांय मेळना. गोवोरमेंटाचे सद्या लॉस जाल्ले आमी कोरोना व्हायरसान सगळो धंदो पिड्ड्यार जाल्लो आहा आनी आमी शटर घालपाक लायतले सगळ्यांक. कित्याक एट प्रेजेंट आसा ते हेजेर आनी आतां पुलीस हे पळय आयिल्ले आसा, पुलिसान पंचनामा केला आनी आतां सामान थंय सगळें पडलेलें आमी आतां ते गेट घालून आमी आतां वचपाक सोदता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परत एकदा येवकार, पळोवया फुडल्यो खबरो. भारत बायोटेकान फुडाकार घेवन कोव्हॅक्सिन हे भारतीय कोरोना व्हायरस व्हॅक्सिन तयार केला. ह्या अस्सल भारतीय व्हॅक्सिनाची देशांतल्या 375 जाणांचेर चाचणी चालू आसा. जाल्यार ते वटेन झायडस कॅडिला हेल्थ केअर लिमिटेड कंपनीन तयार केल्ल्या व्हॅक्सिनाची पयल्या आनी दुसऱ्या पावण्यार मनशांचेर चाचणी जावपाची आसा. रशिया, US मॉडर्ना आणि UKच्या ऑक्सफर्ड एक्स्ट्राझेनेका हे कोरोना लसीचे सकारात्मक निकाल येयल्यात. कोव्हॅक्सिनची चाचणी ही 375 जाणांनी भारतात आपखोशीन करून घेतलेली चाचणी. डबल ब्लायंड म्हटल्यार प्लेझबो कोणाचो जाता हे दुयेंती आनी संशोधक दोगांकय खबर आसना. झायड्स कॅडिलान व्हॅक्सिनाच्यो चाचण्यो करपा खातीर मेक्सिकोच्या नियामक प्राधिकरणा कडल्यान मान्यताय मेळयल्या. पयल्या पावण्यार मनशावयले चाचणे उपरांत कोरोना व्हायरसा पासून दोट्टी राखण मेळूं येता. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीचे टिमीन जाहीर केला. ह्या चाचण्यांतल्यान अशें दिसून आयलां की हे लशीचो डोस दिल्या उपरांत दुयेंतीचे कुडींत एंटीबॉडीज आनी किलर टी सेल्स तयार जातात. संवसारांतली पयली कोविड-19 लस सुरक्षीत आशिल्ल्याचो रशियेन दावो केला. मनशांचेर चाचण्यो सुरू केल्यात. जांचेर चाचण्यो जाल्यात तांचे मदले कोणेच भलायकेच्यो कागाळ्यो, गंभीर परिणाम वा सायड इफेक्ट्स जाल्ल्याचें सांगूंक ना अशें रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यान सांगलां. USांतल्या मॉडर्ना वरवीं ह्या व्हॅक्सिनाचे दुयेंतीचेर प्रयोग चालू आसात. 16 मार्चा सावन ह्यो चाचण्यो सुरू जाल्यात. मॉडर्नाच्या चाचण्यांचो 27 जुलयाक तिसरो पावंडो सुरू जातलो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. चिखलेच्या कोरोना केशी विशीं कोणाकूच म्हायती ना. कितले दुयेंती आसात, कितले जाण बरे जाल्यात हे विशीं म्हायती उजवाडाक येवंकच ना. चिखली चर्चीचो फादर बॉलमॅक्स परेरान खंत उक्तायल्या. केशींची म्हायतीच ना म्हणटकच लोक म्हणटात आपलो वाठार सुरक्षीत आसा. तेंच्या मनान हे विशीं कसलोच भंय ना, पूण वाश्कोकार मात नाराज आसात. कित्याक तर तांकां परकेपणाची वागणूक मेळटा. राज्यातल्या हेर वाठारांतल्या कोविड केशींची नेमान नोंद जाता. केशी वाडल्यो वा कमी जाल्ल्याचे बातम्यांतल्यान कळटा, पूण चिखलेच्या कोविड केशींचे कितें? चिखले केशी आसात काय ना ते कशें कळप हे विशीं ताणें अजाप उक्तायला. बाकीच्या गांवांतल्या कोविड केशींची नोंद जातना दिश्टी पडटा अशें तेचें म्हणणें. अशें आसतना चिखलेच्या केशींची कित्याक नोंद जायना असोय तेचो प्रस्न. आतां केसीस वाडत आहा, पूण एक वस्त आमकां जी दिश्टी पडटा, लोकांक सिरियसनस अशें ना. आनी मेन रिजन दॅट वी सी इज लोकांक सांगोकूच ना, इन्फॉर्मेशन सारकें दिवंक ना. आनी जायते जाण म्हणटात ना चिकाली इज सेफ, कित्याक दुसरे सगळे गांवची नांवां येताय डेली अपडेट जाता. चिकालीचें कांयच अपडेटूय जायना, नांवूय बीन येयना. आनी रिसंटली आमी वॉयस रेज केल्लो रिगार्डींग डायरेक्टली आमकां डेथ केसीस येयल्यो. वी हॅव 3 डेथ केसीस इन चिकाली, बट एकूय पावटी आमचे चिकाली पॉझिटिव्ह केसीस आहा म्हूण एकूय पावटी रिपोर्ट जावं. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार घेवपाक आयिल्ले एके बायलेक वायट अनुभव आयलो. वास्कोची म्हणून तिचेर उपचार जाले ना. ही बायल वास्कोची म्हणून कळटकीर GMCतल्या कर्मचाऱ्यांनी तिका परक्या वरी वागणूक दिली. आतां हांव GMCन येयल्लो, गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हाजे स्वता मिसीस माही वळवयकर हेका घेवन तेंचे मातशे भेणांक त्रास जाताले म्हणून. ओके, सो मातशें चड सिवियर जालें म्हणून हांव हांगा येयलो दाखोवपाक तिका. तांचे चड पेन जाता म्हणून. आतां इतकेंच एक व्हेरी दुख्खाची गजाल सांगपाक सोदता की हांगर जें कितें चल्लां GMCन, इट इज अनएक्सपेक्टेबल आनी अनबेरेबल. हें कित्याक सांगूंक सोदता की आतां आमी GMCन येयला पळय, तुका दाखोवंक शकता ताणें सगळें विचारलें कशें कितें जाता, कशें कितें जाता, सगळें विचारलें. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी वास्कोसून येयला, सो डायरेक्ट आउट, गेट आउट हो शब्द जाला, भायर सरा तुमी, हांगर तुमकां घेवपाचें येना म्हणून क्लियर सांगलें ताणें.
दिस इज वॉट हॅपनिंग इन GMC. हे आतां तुमकां पळोवंक शकता GMCन येयल्लो. हांव रिक्वेस्ट करता, आतां वास्को कित्याक निग्लेक्ट करता खबर ना. ह्यान फुडें जेन्ना वास्कोचो MLA सांगतालो लॉकडावन करा, तेन्ना कोणें सरकारान कोणाचें आयकोंक ना. आनी आतां रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की वास्कोचे आसा जाल्यार एक नोटीस बोर्ड मारो, वास्को पीपल आर नॉट अलाउड म्हणून. कांय समजना म्हाका हेंचें कितें चल्लां तें. सो रिक्वेस्ट करता, परत एकदा रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की हितून तेंच्यांनी इंटरव्हीन करचें. वास्कोचे बायलेक GMCत मेळिल्ले गैरवागणुकी विशीं आमदार कार्लोस आल्मेदा कितें म्हणटा तें पळयात. वास्कोकार पणजे गेले मडगांव तांकां त्रास जाता. त्रास कित्याक लागून जाता? त्रास जाता स्पेशली गव्हर्मेंट ऑफिसीस. दे इरिटेटेड वास्कोकार म्हूण. 3 दीस जाले केस जाली. वन एडवोकेट फ्रॉम अर्ज NGO, फेमस NGO, doing good work for the past so many years, the past 20 years. The advocate Maria Vaz, she had gone to Margaon to the CWC office with a child. There she was irritated. She was asked to go out of the office. I later installed GMC held GMC आमचो एक माई लोयकर त्या GMC गेले because of back pain. There she was asked to go out of the GMC. Now somebody has to clarify what आमी कितें करपा वास्कोकार फूल वचपाचें वास्को भायर वचपाचें ना तें कोणें क्लॅरिफाय करपाय. हांवें तो व्हिडिओ हेल्थ मिनिस्टर धाडला तेजो माई गोवाचो गोलवेकराचो. नाव लेट्स सी व्हॉट आय होप द हेल्थ मिनिस्टर रिएक्ट्स ऑन दॅट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत घोक्यांनी पावस पडूं येता. वराक 25 ते 30 किलोमीटर वेगान वाऱ्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत शुक्रारा उटंगराचो पावस पडलो. शेनवारा पावसान मातशी थकाय घेतली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पावसाचो तितलोसो नेट पळोवपाक मेळ्ळो ना, पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसाचो नेट मात कायम आशिल्लो. On 17th of July, most of the stations over Goa reported heavy rainfall. That means all the stations which record rainfall have reported rainfall exceeding 6 centimeters. The highest recorded rainfall was from Kankon, which was 12 centimeters in last 24 hours. And Panji and Ila stations reported 11 centimeters each. Sakli, Kapem and Pernem stations reported 10 centimeter. Madgaon reported 9 centimeter. And other stations reported 8 and 7 centimeters of rainfall in last 24 hours. The reasons for such increased rainfall activity in past 24 hours were 2 weather systems. One was called an offshore trough and the second thing is called a shear zone. So as on today, that is on 18th of July, the shear zone has weakened and it is not existing there as of now, but the offshore trough still persists. So because of that system, we are expecting heavy rainfall to occur at isolated places tomorrow and at a few places on today. That means the rainfall exceeding 6 centimeters can be expected today and tomorrow as well over both the districts of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचलच्या बस स्टँडार शेनवारा कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनीच लोबार उडोवन तात्पुरती डागडुजी केली. पुराय स्टँड फोंडकुलांनी भरून गेला. हालींच काँग्रेसीच्या दिवचलच्या कार्यकर्त्यांनी थंय आंदोलन केल्लें. कदंबा महामंडळान तेची दखल घेतल्या. फाटलीं 2 वर्सां जालीं दिवचलच्या बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. हालींच दिवचल गट काँग्रेसीन बस स्टँडावेल्या फोंडकुलांनी झाडां रोयलीं. त्या उपरांत पालिका सक्रिय जाली ना, पूण कदंबा महामंडळाच्याच कर्मचाऱ्यांनी फोंडकुलांनी लोबर उडोवन फोंडकुलां तात्पुरती पुरयली. ताचेर काँग्रेसवाल्यांनी दिल्ली ही प्रतिक्रिया. दिवचल काँग्रेसीन, ब्लॉक काँग्रेस आनी युवा काँग्रेसीन गेल्या 2 दिसां पयलीं हांगा बस स्टँडाचो इश्यू घेवन जी हांगासर निदर्शनां केल्ली, तेची आयज हांगा पळोवंक शकता की कदंबा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा कदंबा महामंडळान जी दखल घेतली त्वरीत आनी त्या कर्मचाऱ्यांनी हांगा जें काम चालू आसा खड्डे बुजोवपाचे ते बीन टेम्पररी पद्दतीन सगळ्यात पयलीं हांव ह्या कर्मचाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की दिवचलकारांच्या समस्ये खातीर तेंच्यांनी खंय तरी सुदरपाक ते हातबोट लायले तेंच्यांनी. आतां हे टेम्पररी वर्क जो कितें चल्ला हो करचोच ना अशें न्ही पावसा खातीर, पूण तेचेर एक फायनल सोल्युशन तेचें काडचें. जो बस स्टँड आयज सँक्शन जाला त्या बस स्टँडाचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. शिक्षण खात्याचे स्टाफ मेंबर क्वॉरंटायन जाल्यात.
तेका लागून सरकारी अनुदान मेळपी विद्यालयांचे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांक आता GIA कर्मचारी ड्युटीचेर रुजू जाल्या उपरांतच पगार मेळटलो. शिक्षण संचालक वंदना रावान शुक्रारा काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं. शिक्षण संचालनालयाच्या GIA विभागाचे सगळे स्टाफ मेंबर क्वारंटाईन केलेत. देखून सरकारी अनुदान मेळपी शैक्षणिक आस्थापनांचे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे पगाराची बिलां आडावन उरल्यात. पगाराक थोडो कळाव जातलो अशें वंदना रावान परिपत्रकात म्हटलां. शिक्षणीक आस्थापनांनी तांच्या स्टाफांक पगार घालचो अशें परिपत्रक शिक्षण विभागान बिरेस्तारा काडिल्लें. ताचेर गोवा फॉरवर्डानय प्रतिक्रिया उक्तायल्ली. गोवा 365 ब्युरो पणजी. सेगीत दुसऱ्या दिसा 34,000 वयर केशी वाडल्या उपरांत भारतांतल्या कोरोना केशींनी 10 लाखांचो आंकडो हुंपला. व्हडा संख्येन चांचण्यो करपी देशां मदीं भारताचो चवथो नंबर लागता. भारतांत एकाच दिसात 34,884 कोरोना केशींचो आंकडो हुंपला. फाटले 24 वरां भितर 671 पेशंटांक मरण येयलां. तेच बरोबर 17,994 लोक कोरोना मुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. देशात आयजवेर 10,38,716 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींनी 3.58 लाखांचो आंकडो हुंपला. 26,273 मरणांची नोंद जाल्यार 6.53 लाख पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. महाराष्ट्रात कोविड-19 केशींचो आंकडो 2.92 लाखांचेर पावला. महाराष्ट्रा फाटोफाट तामिळनाडू पावला 1.60 लाखांचेर. दिल्लींतल्यो केशी पावल्यात 1.20 लाखांचेर. कर्नाटकांतलो आंकडो जाला 55,115 आणि गुजरातांतल्यो केशी पावल्यात 46,430. संवसारांतल्या घडामोडींचेर नदर घालीत जाल्यार दिश्टी पडटा कोविड-19 केशींनी एकाच दिसात 2.50 लाखांचो आंकडो हुंपला. कोविड-19च्यो एकूण केशी 1.41 कोटींचेर पावल्यात. मरप्यांचो आंकडो 5.99 लाख जाल्यार 84 लाख लोकांक नवी जीण फावो जाल्या. कोरोनान नाकापुरो करून सोडलेले संवसारांतले हे 5 देश. युनायटेड स्टेट्सचो आंकडो पावला 34.72 लाखांचेर. फाटोफाट ब्राझिलाचो आंकडो वाडून पावला 19.66 लाखांचेर. भारतान हुंपला 10.38 लाखांचो आंकडो. रशिया 7.59 लाख जाल्यार पेरूंतल्यो केशी पावल्यात 3.37 लाखांचेर. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. भारतीय नौदळान अंदमान निकोबार जुंव्या लागसार कवायती करून चीनाक खर शिटकावणी दिल्या. भारत आणि चीना मदली वरिष्ठ सैनिक अधिकाऱ्यांमधली चर्चा शुक्रारा सोंपली असली तरी दोनूय देशांमधलो वाद अजून निवळोंक ना. चीनाबरोबरच्या सीमावादाची फाटभूंय लक्षात घेऊन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान शुक्रारा लेहची भोवणी केली. त्या उपरांत भारतीय नौदळान आपल्या कवायतींक सुरवात केली. अंदमान निकोबार जुंव्या लागसार भारतीय नौदळान कवायती करप म्हटल्यार तेका एक वेगळेच म्हत्व आसा. तशेंच ह्या उदका मार्गावयल्यान चीन वेपार करता. भारतीय नौदळाची ही कयावत म्हटल्यार चीना खातीर जसो कितें दोट्टो हल्लोच. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. भलायकीची काळजी घेयात. मेळुया परत पळोवपाक तुमचे आमचे आवडीचो चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.